देवाचें उतर ह्या नियाळान तुमकां मोगाचो आनी देवाचे कृपेचो येवकार. आयचें पयलें वाचप सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांतलें आसा आनी मार्काचें शुभ वर्तमान. उलोय सर्वेस्पुरा, तुजो सेवक आयकोता. सामुएलाचें पयलें पुस्तक आवेसवोर 3 वोळ 9. क्रिस्ता सोबे म्हज्या मोगाच्यानू, मनशां विविध रुपांनी उलयतात. थोड्यांची उतरां आयकोतोच तीं गोंडेल फोडटात, व्हडले बोबके उलयतात, आपलेच पेपारें वाजयतात अशें दिसता. असलीं उतरां पोकोळ दिसतात, कांसाळ्या सारकीं रितीं आयकूंक येतात. थोड्यांच्या उतरांक रूच ना, आयकोंक ती पोचपोचीत मेळी लागतात. असलीं उतरां आयकोतोच तोंडाची रूच पिड्ड्यार जाता, तोंड आंबोट जाता. थोड्यांची उतरां आयकोतोच सोबीत लागतात खरीं, पूण तातूंत एकूय सोत ना. थोड्यांची उतरां जिविताची उर्बा नाच करतात, मन निराश करतात. खरेंच मनशांनी वापुरलेलीं थोडींच उतरां बऱ्या उपेगाक पडटात. भोव थोड्यांच्या उतरांनी अधिकार आसता. तांची उतरां आयकोतोच जिवितांत बदल घडोवन येता. भोव व्हड गिरेस्तकायेन भरलेलें देवाचें उतर. देवाचें उतर घोटाय दिता, मोडोन पडलेलें नव्यान बांदून हाडटा. मनशा जिवितांतली दूख, पिडा, कोश्ट, अडचण्यो काडूंक ह्या उतराक पदवी आसा. 1947 ह्या वर्सा मदर तेरेसान देवाचें उतर आयकलें. देवाच्या उतराक आपलें काळीज मन उक्तें केलें. लोरेतो कॉव्हेंट सोडून हातांत पयशे नासतना पासून देवाच्या बोळाचेर पातयोन देव आपुण्याक पाळो दिलो. 50 वर्सां मदें 85 सिस्टरांनी तिची देख घेवन मोटवाशी जिविताक वेंग मारली. संवसाराच्या 132 देशांनी तिच्यो माद्री पावल्योत. सामुएलाक एली म्हणूंक शिकयता, उलोय सर्वेस्पुरा, तुजो चाकर आयकोता. देवाचें उतर आयकूंक, नियाळूंक, तें जिवितांत पाळूंक, फळादीक करूंक आमी तोजवीत करुया. मोगाळा बापा, जेजू तुजो पूत सोब्द जावन संवसारांत आयलो. उतरांनी आनी कोरण्यांनी संवसारांत बरेंपण हाडलें. पवित्र आत्म्याच्या बळान देवाचें उतर आयकूंक, नियाळूंक आनी जिवितांत पाळूंक आमकां शिकय. आमेन. आमचे बराबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर पवित्र राव, जेजू क्रिस्ताचे कृपेन राव, खुशाल राव.